नमस्कार. हिंदू जनजागृती समिती प्रणीत रणरागिणी शाखेच्या वतीन सौ राजश्री बाबू गडेकर. आजच आम्ही टीव्हीचेर एक न्यूज पळयलो की परवरी हांगासरल्या प्रायव्हेट स्कुलान ड्रायव्हरान त्यांच्या 6 वर्षाच्या चलयेचेर लैंगिक अत्याचार केलो. हे एकदम घृणास्पद कृत्य असा, अमानवी कृत्य असा. तर ह्या कृत्याचो रणरागिणी महिला शाखेच्या वतीन तीव्र शब्दांत निषेध व्यक्त करता. पळया की आम्ही आमच्या भुरग्यांक इश्कोलान धाडटात जेणे करून ती सुरक्षीत आसतली. पण हे कृत्य पळयल्या उपरांत आमची भुरगीं सुरक्षीत आसा काय, हो आज आमच्या समोर प्रश्न आसा. बांधवांनो, हे पयलेच घटना आसा अशें ना, अशे कित्येक घटना आसात. आणि जेन्ना जेन्ना अशा प्रकारचे अत्याचार घडटात, बलात्कार जातात, तर त्या वेळार आम्ही सरकारकडे निवेदनं दिल्लीं आसा. पण फुडें त्याचे कितें? आज ह्या नराधमांक 4 दिसांची पोलीस कोठडी दिल्ली आसा. पण मागीर कितें? खरी तर हेचेर बेगींतल्या बेगीन शिक्षा जावपाक जाय. आज आमी पळयतात लव जिहादच्या माध्यमांतल्यान कित्येक चलयो ह्या संकटाक बळी पडलेले आसा. प्रेमाचे आमिष दाखयतात, तांकां भुलयतात, फसयतात आणि त्यांच्याकडे निकाह करतात. तांकां सांगले वयता की निकाह केल्या उपरांत तुमकां आमी मान सन्मानान वागयतली. पण प्रत्यक्षात जाता कितें की एकदा निकाह केल्या उपरांत धर्म परिवर्तन करपा खातीर तेंचेर सक्ती केली वयता. आणि जर ते धर्म परिवर्तन करिना जाल्यार तांकां जबरदस्त मारहाण केली वयता. आणि हेचें जर उदाहरण घेवचें जालें जाल्यार श्रद्धा वालकर प्रकरण. या लव जिहादच्या प्रकरणाक आता तर तेंच्यांनी 12 ते 18 वर्सांच्या भुरग्यांक टार्गेट केल्ले आसा. श्रद्धा वालकरचे प्रकरण जर आमी घेतले जाल्यार त्यांच्या बापायन श्रद्धाक न्याय मेळचो म्हणून तेच्यो ज्यो अस्थी ज्यो आसात तर त्यो व्यवस्थित सांबाळून दवरलेल्यो आसा. पण ताका न्याय मेळलो काय? फाटल्या दिसांनी आमी बातमी आयकली की श्रद्धा वालकराचो बापूय जो आसा हो सोंपलो, मेलो तो. पण अस्थी ज्यो आसात तर त्यो अजूनय तश्योच आसात. म्हणजे कितें की श्रद्धा वालकराक अजूनय न्याय मेळलेलो ना. तेन्ना ह्या स्कुलान सांगपाकशें दिसता, आवाहन करपाकशें दिसता की जेन्ना तुमी एखाद्या कामाचेर दवरतात तेन्ना तेची पार्श्वभूमी सगळी चवकशी करची की तो मनीस व्यवस्थित आसा काय, त्या कामा खातीर कॅपेबल आसा काय, जाल्यार तुमी ताका कामार दवरचो. ना जाल्यार अशा प्रकारची अमानवी कृत्य जेन्ना घडटात तेन्ना काळजान म्हणजे एकदम थरथर जाता. दुसरी गोष्ट की आज ही प्रकरणां अशा प्रकारची दिवसेंदीस वाढतच आसात. याच्या विषयीचे सरकारकडे आम्ही निवेदन दितात, पण ताका शिक्षा जाता काय? तेन्ना सरकारकडे आमची मागणी आसा की ह्या चलयेचेर जो कितें लैंगिक अत्याचार जाल्लो आसा तर त्यांच्या कुटुंबियाक मानसिक आधार दिवचो, डॉक्टरांकडे व्हरून तांकां व्यवस्थित त्यांची तपासणी करची आणि न्यायालयीन तांकां मदत दिवची. दुसरी आमची हांगासर मागणी आसा तर ती म्हणजे की हो जो नराधम आज 4 दिसांची कोठडी थंय खाता तर ताका इतली कडक शिक्षा दिवची की याच्या फुडें अशा प्रकारचो एकय नराधम असले कृत्य करपाचे ताका डेरिंग जावचें ना, ताका धाडस जावचें ना. आज जर आमी पळयलें जाल्यार सगळीकडे असुरक्षितता जी आसा तर ती आमकां लक्षांत येता. तेन्ना ह्या नराधमाचेर बेगींतल्या बेगीन कडक कारवाई जावची अशी आमी हांगासर मागणी करता.